नमस्कार गोंयकारांनो, हांव दिलीप बोरकार. कदीक गोंयकार जिणेचो उत्सव हे कार्यावळीक तुमकां परत एकदां येवकार. इश्टानो, आमचें गोंय आतां आपले सुटकेचें 60वें वर्स मनयता आनी कांय दिसांनी तें सोंपपाचें आसा. आमचें गोंय पुर्तुगेजाच्या शेकातळांतल्यान मेकळें जालें आनी ह्या गोंयान एक सपन रंगयलें. काकासाहेब कालेलकर म्हणटाले की गोंय म्हळ्यार पुण्यभूंय. आमचे सुटके झुजारी सगळे आसात ते म्हणटाले की आमचें गोंय हें भांगराचो कुडको. आनी हे सगळे आमी गोंयचे विशीं उलयत उलयत आज 60व्या वर्साचेर पावल्यात आनी 19 डिसेंबराक गोंय आपलो 60वो मुक्ती दिन सोंपयतलो आनी 61व्या वर्सा भितर सरतलो. आतां अशें हें आमचें सुंदर सोबीत गोंय, सगळ्या संवसाराचेर गोंय हो सुंदर प्रदेश अशें म्हणटात. तरी आज 60 वर्सां उपरांत तें सुंदर उरलां काय कितें? आतां गोंय सुंदर उरप म्हळ्यार कितें? प्रत्येकाची नदर वेगळी वेगळी आसता. गोंय सुंदर म्हणून गोंया भायले देश विदेशांतले कितलेच लोक गोंयांत येतात, मौज मजा करतात आनी आपल्या जिणेचो उत्सव मनयतात. ह्या सगळ्या उत्सवांत आमचो गोंयकार खंय आसा? तो आपले जिणेचो उत्सव मनयता काय कितें? आनी जर मनयना जाल्यार कित्याक मनयना? आमच्या गोंयांक पयलीं संघ प्रदेश आसतना केंद्र सरकारा कडच्यान पयसो येतालो. आमचे सारके कितल्या लोकांनी सांगलें की आमी स्वाभिमानी गोंयकार, आमकां घटक राज्य जाय, आमकां पयल्या दर्जाचें नागरिकत्व जाय आनी त्या प्रमाण आमकां 1987 घटक राज्यूय मेळ्ळें. पूण जेन्ना संघ प्रदेश आशिल्लो तेन्ना गोंय सुरळीत चलतालें अशें कांय लोक म्हणटात. आनी आज गोंय जेन्ना घटक राज्य जालें आनी त्या उपरांत घटक राज्य जाल्या उपरांत गोंयांत वेगवेगळे लोक येत रावले. गोंयांत कॅशिनो आयले, गोंयांत ड्रग्स आयले, गोंयांत इतल्यो गजाली आयल्यो ज्यो गोंयांक नाका आनी सगळे आयले पर्यटनाच्या नांवाचेर. हें पर्यटन आमकां खंय घेवन वता? हें पर्यटन आमकां जिणे उत्सव दिता काय कितें गोंयकारांक? हो एक खूब प्रस्न आसा. हें सगळें चलता आसतना आमचें गोंय, ह्या गोंयांक सरकारा खातीर कांय लोकांची जे भायले लोक गोंयांत आयले आनी ताणें सरकारी पातळीचेर सचीव आनी वेगवेगळ्या कारणां खातीर गोंयांक सेवा दिली. अशे खुबशे लोक गेले, आयले, ताणें आपलो संवसार हांगा उबारलो. थोडे लोक गोंय सोडून गेले, थोडे गोंयांत आसात. पूण तांकां गोंया विशीं मोग आशिल्लो काय कितें? काय ते फक्त सरकारी नोकर वर्ग म्हणून गोंयांत आयले, तांणी आपलो पगार घेतलो, तांणी हांगा आपल्याक जाय ती सेवा दिली गोंयकारांक आनी ते आसा तशे गेले. कांय लोक हांगा रावले, पूण तांच्या मनांत गोंयचो मोग आशिल्लो काय कितें? म्हजे कल्पने प्रमाण कांय लोक 25-30 वर्सां गोंयांत रावून नोकरी केली तांणी आनी त्या उपरांत ते लोक गोंया भायर गेले. पूण हांगची कोंकणी भास एकलोय शिकलो ना. ताजी चूक आमची आसा. आमी गोंयकार त्या बाबतींत खूब हुशार. आमी जाणा जावंक सोदतात की कोणाक खंयची भास येता आनी आपल्याक ती भास येता काय कितें. म्हणून आमी मराठी मनीस आयले बरोबर ताका कोंकणी शिकोवपाच्या बदला आमी ताजे कडेन मराठी उलयतात आनी आमची मराठी कितली बरी आसा दाखोवपाचो प्रयत्न करतात. जर इंग्लीश मनीस आयलो जाल्यार आमी इंग्लीश उलयतात. इतलेंच कित्याक, आमीच न्हय, तुमी नुस्त्याच्या बाजारांत वचात, थंयची नुस्तेकान्न लेगीत जर तिका इंग्लीश येना आसतनाय जर कोण इंग्लीश उलयता ती आपूण इंग्लीश उलयता आनी ती बांगड्याक बांगरा म्हणून खपयता आनी विकताय बी. अशें हें आमचें फकाणारी गोंय, कदीक गोंय. आनी ह्या कदीक गोंयांत आमी खूब लोक येवन गेले. पूण त्याच बरोबर कांय लोक जे आयले तांणी आमकां खूब बरी सेवा दिल्ली आसा आनी सरकार चलयपाक तांची मदत मेळटा आसतनाय तांणी गोंयकारांकूय कांय गजाली मदतीचो हात दिलो. आनी अशे लोक खूब कमी आशिल्ले. तांकां दिसतालें की आपूण गोंयांत आसा आनी गोंयकारांक आपली मदत जावपाक जाय. आनी अशा ह्या लोकां मदीं आमचो एक लागशिल्लो इश्ट जो सरकारी सेवेंत आसून लेगीत ताजे भितर खुबश्यो कला आमकां दिश्टी पडपाक लागल्यो. सरकारी नोकर हो ब्युरोक्रेट, तो लाल फितींतलो मनीस, तो मख्ख आसूंक जाय, ताका हेर कांय इच्छाच नासता, तांकां कांय संवय नासता, छंद नासता, अशी आमकां एक कल्पना आशिल्ली. पूण हे व्यक्तीन गोंयांत आयले बरोबर आपूण सरकारी नोकर आसून लेगीत आपूण तसलो न्हय, तर आपूण मनीस
आपल्या भितर कांय कला आसात, आपुणूय कलेचो भोगतो, आपल्याक साहित्याची आवड आसा, आपल्याक सिनेमाची आवड आसा, आपल्याक गाण्याची आवड आसा आनी सगळ्यांत चड म्हळ्यार कलाकारा विशीं आपल्याक प्रेम आसा. अशें करून ही व्यक्ती गोंयांत आयली, गोंयांत रावली, आमच्या सगळ्या सारक्या साहित्यिका कडेन ताणें इश्टागत जोडली आनी ते आमचेच जावन रावले. अशें ही व्यक्ती म्हळ्यार गोंय सरकारचे फिनान्स सेक्रेटरी म्हणून हालींच निवृत्त जाल्ले दौलतराव हवालदार ते आमचे मदीं आसा. हांव तांकां येवकार दिता. हवालदार साहेब नमस्कार. तुमकां येवकार. नमस्कार. नमस्कार. आतां आमी हांगा आयल्यात आनी म्हाका आनंद जालो तुमी सारकी व्यक्ती हांगा येवप म्हळ्यार. आतां म्हजे मुखार 2 प्रस्न आसात. एक म्हळ्यार तुमकां कोंकणी उलोवंक लावप काय हांवें मराठीन उलोवप. माझ्याकडे कोंकणी उलयता. तर गोंयांत येवन कोंकणी शिकून आतां कोंकणी तुमची चुकता म्हणून तुमी मातशें करतले आशिल्ले, पूण खंयचीच भास चुकना हें म्हाजे परस तुमकां चड खबर आसा. तर आतां आमी अशें एक 20 मिनटां गजाली मारतले. तातूंतल्यान आमकां जाय, आमकां मागीर गोंयकाराक जाय की तुमी जशें पळय हसत खेळत रावतात, तुमी स्वताचे जिणेचो उत्सव मनयतात, तसो उत्सव आमकां तुमचें उदाहरण आमच्या गोंयकारां कडेन दिवन तांणी जिणेचो उत्सव मनोवचो अशी इच्छा आसा. तर हातूंत थोडे थोडे म्हजी कोदीकपणां आसतली. तुमकां जाय जाल्यार तुमी कोदिकां सांगपाचीं आनी ही कोदिकां आमी आतां सुरू करया. आतां म्हणजे पयलीं म्हाका तुमकां विचारपाचें आसा. म्हाका केन्ना केन्ना दिसता आनी म्हाकाच मनान हें जाता, कित्याक सरकारी हातून पोलीस डिपार्टमेंटान जावं मिलिटरीन बी अशें हवालदार म्हणून एक पोस्ट आसता आनी कांय लोकांची आडनांवां जे तुमचें आडनांव हवालदार आसा. आनी जेन्ना फिनान्स सेक्रेटरी हवालदार अशें जेन्ना हांव कोणाकय सांगता तेन्ना म्हाका भितरल्यानूच हांसो येवप. अरे फिनान्स सेक्रेटरी आनी तो हवालदार. जेन्ना तुमी RTOचे डायरेक्टर आशिल्ले, अरे RTOचे डायरेक्टर हवालदार आसा, तेन्ना खूब लोक प्रस्न म्हाका करताले, अरे तो डायरेक्टर हवालदार डायरेक्टर कसो जालो अशे तरेचें. तर नांवां जे मनशाक येतात पळय ती केन्ना केन्नाय प्रोफेशनांतल्यान येतात. तुमचे कोण तरी पुर्वज म्हाका दिसता मिलिटरीन हवालदार पोजिशन आशिल्ले किंवा पोलीस आसतले किंवा आनी कितें आसताले, त्या विशीं जरा आमकां सांगात. हां, कितें जालें, म्हाजें गांव तशें म्हणजे ज्या गांवांत आमी सेटल जाले ते कोल्हापूरच्या कोल्हापूर जवळ एक नदी आसा, त्या नदीच्या काठचें गांव. आतां मूळ आमी त्या गांवचे ना. माझे जे पूर्वज असले ते आदिलशाहाच्या मिलिटरीमध्ये असले, आदिलशाहाच्या सैन्यामध्ये असले. आणि ही जी नांवां आसात हवालदार, सरदेसाई, ही सगळी कशी नांवां आसा ही अशें डेजिग्नेशन आनी तांकां रेव्हेन्यू कलेक्ट करपाचे थोडे अधिकार असले आनी तेन्ना एक रेव्हेन्यूची ग्रँट त्यांनी दिलेली. हे माझे मूळ आडनाव आसा चव्हाण. ते नाव चव्हाण हवालदार असे खूप मोठे नाव. मग ते आम्ही फक्त ते शेवटचे हवालदार म्हणून दवरले. हां, आणि मागीर कितें जाली त्याची सवय झाली. पण म्हाका खबर आहा की ते नाव हवालदार असे म्हणले की लोकांक थोडेशे अजब दिसता. तर तुम्ही गोंयांत आयले, हवालदार ह्या नांवान आयले आनी तुमी हवालदाराचें काम सोडून बाकीची सगळीं कामां मोठी मोठी पदां तुमी घेतली. आनी म्हजी कल्पना आसा त्या प्रमाणे तुमी गोंयचे वेगवेगळी पदां आशिल्ले. तुमी सुरवातेक तुमी खंय आशिल्ले? हां, हांव जेन्ना गोंयांत पयले येयलो तेन्ना म्हाजी पयली मेजर पोस्ट आसली डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट. तेन्ना त्याच टायमाक लेबर डिपार्टमेंटांत एम्प्लॉयमेंट आसलें, ते एम्प्लॉयमेंट सेपरेट जालें आनी त्या एम्प्लॉयमेंटचो फर्स्ट डायरेक्टर हांव जालो. आणि त्या दिसाक म्हणजे त्या काळात कितें आसलें, हे जे सगळे जॉब्स आसा ते थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रूट जातले. ती नावं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजात जातात, त्यांचेच इंटरव्यू ते घेवपाचे. आता ते सगळे ओपन झाले, पण त्यांना ती परिस्थिती वेगळी असली आणि हांव खूप टायम त्या पोस्टावर उरलो. आतां गोंयांत असो एक गोंधळ चल्ला की प्रत्येक आमदार उठ्ठा, सत्ताधारी पक्षाचो आमदारूय उठ्ठा आनी सांगता की अमको अमको मंत्री नोकरे खातीर लाखांनी रुपया ब्राब घेता. आनी हो प्रकार तसो लिपून उरूं ना. कित्याक आज जर सरकारान निवडून येवपाक जाय जाल्यार तांकां पयशांची गरज पडटा. तर ते कशें हाडप, तर अशे पद्दतीन करप. पूण पयलीं तुमी जेन्ना हाजे डायरेक्टर आशिल्ले एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजाचे तेन्ना हो प्रकार असो आशिल्लो इतले मेरेन? हांव जेन्ना जॉईन जालो तेन्ना खूप लोकांनी येवन म्हाजे कडेन सांगलें की जेन्ना ते खातीर लेबर डिपार्टमेंटांत आसले तेन्ना एक थोडेशे प्रत्येक थोड्या पोस्टा खातीर जे नांव धाडपाची तांकां ते पयशे घेताले. केन्ना काय 500 रुपया 1000 रुपया अशें कितें घेताले. खूब लोकांनी सांगितलें. मग थोडेशे म्हाका इतलें जरा वायट दिसलें कित्याक खूब गरीब लोक ग्रुप C, ग्रुप D अशा पोस्टाचे लोक येताले आनी म्हाजे कडेन तशे ते बरेचशे लोक मराठीत उलयताले. थोड्या दिसांत हांव कोंकणी शिकलो आनी
ते थोडेसे कमी झाले. पण तो स्टाफ तोच असलो पण ते कमी झाले थोडेसे ह्याचे इश्यू मागे राहू पडेल की आत्ता म्हणजे तो काळ 1991च्या सुमारास आहोत थंय असलो. आत्ता ह्या 25-30 वर्षात म्हाका जे गोव्यात दिसता ते कितें आता तुम्ही सांगितलं अशें की गोंयचे मोरल आणि इथिकल डिक्लायन तो खूप हाय आहे. म्हणजे लोकांचे पैशाचे रिलेशन हे पण चेंज झाले. म्हणजे आता पैसे दिवप कुठल्या कामा खातीर ह्याचे वाईट संसार येऊन तरुण लोकांक दिसता की ना असो दुबाव म्हाका. ही परिस्थिती येवपा फाटलें कारण कित्याक कित्याक तुमी वेगवेगळे खाते तुमी हाताळ्ळा. म्हाका दिसता दोन मेजर कारणां दिसता म्हाका. ती अशी की गोंयची जी सगळी उदरगत आहा इकॉनॉमीक आनी सोशल उदरगत ह्या दोन सेक्टरांनी केली. एक म्हणजे तुमचे मायनिंग आणि दुसरे टुरिझम. मायनिंगात तुम्ही जर पुंडलीक नायकाचे अच्छे वाचले, तुम्ही वाचलेच असतले, हांवूय वाचले पहिले, मातशें डिफिकल्ट असले कोंकणी ते, पण हांव ते 2 फावटी वाचले. अच्छेवात त्यांनी अगदी सुरवातीक सांगितले की हे मायनिंग केवळ एनवायरमेंटचो ऱ्हास करता अशें ना, तर ह्या मायनिंगमुळे तुमची मोरल आणि इथिकल कॉम्प्रोमाइज जाता. त्याच्या पैशामुळे येणारे जे तुमची सुबत्ता येता, जो रिलॅक्सेशन येता, त्याच्यातून तुम्ही कॉम्प्रोमाइज तुमचे मोरल व्हॅल्यूज करता असे त्यांनी अतिशय त्या फिक्शनात त्यांनी सांगितले. पण ते केवळ फिक्शन ना, तो एक सोशॉलॉजिकल त्याचा अनुभव. आणि मायनिंगातून खूप मोठ्या प्रमाणात पैसे गेल्या 10-15 वर्षात गेले. आता फाटल्या थोड्या वर्षात मायनिंग बंद आहे. अहो मायनिंगाचो सेक्रेटरी पण असलो, पण त्याच्या पहिले खूप लोकांनी पैसे केले. पण ही जे पैसे आणि गोंयकर ह्याचे जे रिलेशन आहात ते तिथून सुरू झाले. त्याच्याबरोबरच टुरिझमातनं जे पैसे येले, टुरिझमाचाही खूपसो फायदा झालो, पण त्याच्यातनं खूपसे चढ पैसे आणि कसिनोसारखे जे प्रकार गोव्यात येले ते गोंयचे कल्चर आणि इथले समाजव्यवस्था आणि इथले जे धाकट्याचे गोंय ह्याच्यात ते कसिनो हार्मनायज जायना. कसिनो तसे डेंजर डिरेक्शनाक वेता. सुरवातीक खूप लोकांनी विरोध केलो आणि खूप बऱ्या लोकांनी विरोध केलो तेका. पण तो विरोधी आता मातसो कमी 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 कशें जातेला. म्हणजे आम्ही कितें करता, सुरवातीक विरोध करता आणि स्लोली आमी थोड्या थोड्या गोष्टी ॲक्सेप्ट करता. हाजे कितें फाटलें शास्त्र कितें सांगता, जर बलात्कार टाळप शक्य ना जाल्यार एन्जॉय करप म्हणून अशें सांगता. आज गोंयची परिस्थिती अशीच जाल्ली आसा. कित्याक गोंयकार जो पळय आसा, खरो गोंयकार जो ओरिजिनल आशिल्लो पळय तो कमी जायत वता. आणि आज गोंयची लोकसंख्या जी 15 लाख आसा तातूंत बाकी बाब बोरकार 7 लाख गोंयकार आमी युग नवें फुलयतले म्हणून कविता तेन्ना करताले 60व्या वर्सा 1916 करताले पळय, ते आतां तीच परिस्थिती आसा. 7 लाख गोंयकारूच आसा. आनी फुडले जर 8-9 लाख जे आसात पळय ते गोंयले जे पळय आसा मायग्रेशन जावन आयिल्ले आसा. आनी ते सद्या गोंयचे सगळे राज्य ते चलयतात. कित्याक गोंयकार जो आसा तो पळयता आसतना आपलें गोंय म्हूण पळयता. आनी गोंया भायले जे पळय मजूर जावं हे जे लोक आयिल्ले आसात पळय तांकां कोण पयशे चड दिता, खंयचो उमेदवार चड दिता, तांकां मत मारप हो प्रकार जाल्लो आसा. आनी सगळी गजाल आसा. आतां हांव तुमचे कडेन जेन्ना पळयता तेन्ना तुमी सदांच सरकारी सेवेंत आसून लेगीत तुमी सदांच गोंयचो हुस्को बाळगिलो. आतां आमी जेन्ना व्यक्तिगत उलयतात, जेन्ना आमी मेळटात तेन्ना तुमकां आसता. आनी तुमी सरकारी सेवेंत आसतनाय तुमकां होच हुस्को लागतालो आनी तुमी सदांच तांचे मजती खातीर वताले. आनी तुमचे सारकी व्यक्ती सरकारी सेवेंत तशी दुर्मीळच आसता. कित्याक तुमचे भितर वाचनाची जी प्रचंड पळय आवड आसा ती म्हाका आज मेरेन जितल्या लोकांक हांवें सरकारी सेवकांक पळयल्यात तांचे भितर खंय दिश्टी पडना. ताचें कारण म्हळ्यार तांकां वेळूच नासता. कित्याक ह्या व्यापान तरी आसतना तुमी हें करतात. तुमकां वाचनाची आवड खंयच्यान निर्माण जाली? तशी जेन्ना हांव गोंयांत म्हाजी नोकरी सुरू केली तेन्ना आमकां खूब म्हणजे गोंयांत कितें आसता, वर्कलोड इतलो चड आसना. खूप कमी वर्कलोड आसता. तुमकां रोज डेली तुमी वाचन करू शकता. ती कितें सुरवातीक केली जाल्यार म्हाका वाचनाची आवड जाली अशें ना. जेन्ना गोंयांत हांव येयलो तेन्ना कला अकादेमी हांव पळयली. कला अकादेमीचे प्रत्येक विकात थंय खंय तरी फंक्शन आसतालें. बाकीच्या ठिकाणी नाटकां आसतालीं. भायर अनेक प्रकारचे फंक्शन आसताले, कार्यक्रम आसताले, साहित्यीक चर्चा आसताले. त्या खूप चर्चेक हांव वचपाक स्टार्ट केले आनी म्हाका खूब लोक थंय मेळ्ळे. आनी प्रत्येक मनीस म्हणजे हांव महाराष्ट्रांतन येयलो म्हणून त्यांच्या डोक्यात तसो विचार आसतलो की ह्यो मराठी मनीस. पण अशें कितें प्रभाव आसना. म्हणजे फंक्शन जाल्यावर कोंकणी चळवळींतल्या खुबश्या लोकां वांगडा हांव डिनरा खातीर भायर आसतलो. आनी तुमी म्हणटा तशें ते लोक म्हाजे कडेन मराठी उलयताले. हे त्यांच्या डोक्यात हे ना की तूं कोंकणी शिकूं शकता.
त्या काळात मनोहर सरदेसाई माझे एकदम क्लोज फ्रेंड. मनोहर प्रत्येक फंक्शनात मनोहर सरदेसाई असले. आमचे तुमचे कवी तुमच्याबरोबर असताना नाव विसरलं होतं त्याचे रमेश बेळुसकर कुठल्याही फंक्शन असलो माझ्या वांगड्या नसतं. तर असे खूपशे लोक आणि त्या लोकांनी म्हाका असे इझिली ॲक्सेप्ट केले. हे त्यांच्या डोक्यात असतले की हांव भायलो मनीस पण कल्चरली बाकी सगळ्या चर्चेत वगैरे हांव त्यांच्या बरोबर असतो. त्यांनी असे भायलो मनीस म्हणून म्हाका हे करू ना आणि ते कनेक्शन लागून हांव वाचनाची आवड स्लोली त्याच्यातून सुरू झाली. पण हे जे वातावरण हांगा जे असले गोव्यात असले ते वातावरण तशें हांव कोल्हापूर ते आमच्याकडे खूपशे फिल्म स्टुडिओज असले पण कोल्हापूर सुद्धा नाटकाचे संगीताचे साहित्याचे हांगा जितले आसा तितले वातावरण नसलें. हांगाचें वातावरण हे थोडें वेगळेच. तुम्ही जे म्हणटात पळय भायलो बी आसा गोंया विशीं भायलो प्रकार केन्नाच नाशिल्लो भायलो भितरलो पूण ताका एक इतिहासीक बॅकग्रावंड आसा. आणि जेन्ना गोंय महाराष्ट्रान विलीन करपाचो जेन्ना प्रस्न आयलो तेन्ना गोंयांत महाराष्ट्रान वचपाक जाय म्हूण सांगपी भायलेच आशिल्ले ताका लागून तो प्रस्न आसा. पूण जे लोक गोंयांत येतात गोंयांत नोकरी करतात आणि जे गोंयकार म्हणून रावन गोंयच्या संस्कृती कडेन एकरूप जातात तांकां गोंयकारांनी केन्नाच भायलो मानलो ना आपलोच मानलो. आणि आमची अपेक्षा एक गोंयकार म्हणून अपेक्षा कितें आसता की ह्या लोकांनी गोंयकारूच म्हणून येवचे गोंयांतूच म्हणून रावचे आणि ताणें गोंयकाराचीच हे करचे सुख दुख्ख वांटून घेवची असो आशिल्लो. आमी सारको मनशां तुमकां केन्नाच हे केलें ना. कित्याक म्हाका याद जाता जेन्ना तुमी हातून आशिल्ले आमचे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजान आशिल्ले डायरेक्टर म्हणून तेन्ना जिम डार्शीक सोदताले आणि हांव जिम डार्शी ह्या नांवान जिमलेट नवप्रमाण बरयता हें तुमकां खबर नाशिल्लें तुमकां आवडटालें कोण तें तुमकां सांगलें तेन्ना तुमी म्हाका मेळूंक सोदताले आणि मागीर आमी मेळ्ळे आणि तेन्नाच्यान आमी आज खूब क्लोज एक घनिश्ट मित्र म्हणून आमी वावुरतात आणि गोंयच्या समस्या वांगडा बाकी समस्या करतात. आतां हे सगळे हातूंतल्यान म्हाका आनी एक प्रस्न पडटा तुमी सिनेमा कडेन कशें वळ्ळे? सिनेमा कितें जालें म्हणजे हांव ज्या गांवांत रावतालो कोल्हापुरांत माझे कॉलेजचे शिक्षण थंय जालें. आमच्या कोल्हापुरांत कितें जालें एक ऑलमोस्ट 12-13 थिएटर आहा आणि माझे कॉलेज असले गांवाच्या भायर राजाराम कॉलेज म्हणजे गव्हर्मेंट कॉलेज युनिवर्सिटीच्या सायडीक. तर कॉलेजाक वतानाच म्हाका ते थिएटर लागताले आणि कॉलेजात आमचे जे टीचर असले इतले बरे नसले म्हणून हांव कॉलेजात बसपा पयलें हांव फिल्माक वचपाक स्टार्ट केलें आनी म्हाका ती हॉलिवूडचे फिल्मची संवय लागली आनी थंय खूब आमच्या कोल्हापुरांत हॉलिवूडचे फिल्म येताले आनी म्हाका सिनेमाची आवड थंय तयार जाली. पण हांगा जेन्ना इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल सुरू जालो गोंयांत तेन्ना हांव मातसो सिरियसली तेच्या फाटी लागलो. आणि तुमकां ऑफकोर्स तुमचे पळोवपाचे एक लोक हे आसा पळय पळयता तुमी अमोल पालेकार सारके तुमचे आसा आणि तुमचो मोबायलचो रिंगटोन पळय आसा तो युही कही बार युही देखा हो आसता आणि केन्ना केन्ना तुमी जर बिजी असले जाल्यार हांव तुमकां मुद्दम फोन करता आणि तें गीत आयकता आणि तुमी घेनात तुमी बिजी आसतले बी म्हणून पूण रिंगटोना खातीरूच हांव करता अशें तुमचे एक सिनेमा कडेन आसा. कित्याक तुमच्या घरांत वेगवेगळी सिनेमाची वेगवेगळी DVDs आणि सगळे आसा तुमची ती आवड तुमचे घरांतली पुस्तकाची वेगवेगळे कलेक्शन सगळे तुमचे कडेन एकूच अशें ना तुम्ही मराठीच वाचली तुम्ही सगळे भासांतली पुस्तकां तुमचे कडेन आसा जी भास तुमकां कळना ती अनुवादीत आसा. तर अशे पद्दतीची जी पळय वाचनाची आवड आसा जो मनशाचे जिणेचो एक उत्सव करता. तर आमचे गोंयकार म्हणटात की आतां वाचनाची आवड कमी जायत वता ती खरी न्हय म्हजे नदरेन तरी पूण जिणेचो उत्सव जर मनयतले जाल्यार वाचनाची कितली गरज आसा. तुमकां ह्या संदर्भात एक उदाहरण सांगता. गोंयांत एक आता सगळीकडे कितें जाला प्रत्येक धर्म आपल्या धर्माच्या दृष्टिकोनातून दुसरो धर्म सारको ना अशी एक प्रवृत्ती सगळ्या जगभरात सगळ्याच धर्मात सुरू झाली. फाटल्या थोड्या दिसा पयले कोंकणीतलें एक पुस्तक येलें व्हडलें घर आमच्या बेंब्रेज उदय बेंब्रेज. इमिजिएटली हांव पुस्तक घेतलें हार्ड कवर पुस्तक इतलें बरें पुस्तक काडलें वर्षा बुक स्टॉलांतून तें पुस्तक वाचल्यावर म्हाका एक गोश्ट लक्षात आली की इतलो सेन्सिटीव इश्यू इन्क्विजिशनचा म्हणजे आखा प्रयोग आनी खूब लोकांनी त्याच्या विशीं बरयलें आनी सगळ्या जगभरात तें इन्क्विजिशन असलें. पण ह्या मनशांनी इतल्या फिक्शनात इतल्या जबाबदारीनं ते सगळे बरयले की तुमकां अंदाज येता की ह्या इन्क्विजिशनच्या काळात ह्युमन रायट्सचे कितले व्हायोलेशन जाले मनशाक आपली तकली सारखी ठेवून जगपाचे डिफिकल्ट झाले आणि ते सगळे सोसले त्या लोकांनी. आणि त्याच्याविषयी त्यांनी बरयताना अशा कुठल्याही प्रकारचं त्याचं हेट्रेड ना त्यांनी जे केले त्याच्याविषयी त्यांनी जे सारखे आहात ते फिक्शन फॉर्मात बरयले. आता हे फिक्शनातून तुमकां मिळता हे जर ह्याचो जर तरी एक लेख बरयलो असतो तर तो लेख म्हाका माझ्या तकलीत उरपाचो ना त्याचो माझ्याकडे इम्पॅक्ट जावचो ना. बरोबर. फिक्शनाचो एडवांटेज असो आसा की
सिरियस गजाल वेगळ्या पद्धतीनं सजेस्टिव्ह अशा दृष्टिकोनातून तुमच्यापर्यंत वचू शकता. आता इन्क्विजिशनचं इंटरेस्ट मग माझं वाढलो. मग अका प्रवळगरची पुस्तकं त्याने इंग्लिश त्याचे एक पुस्तक आहे इन्क्विजिशन ते घेतले ते त्या विषयावरच्या वाचत जाता. पण धोकं याच्यात इथलीच असतं फिक्शनात. थोडेसे लोक हिस्टॉरिकल फिक्शन पण बरं येतात आणि ते हिस्टॉरिकल फिक्शनात खूपशे डिस्टॉर्शन जातात आणि मग आमच्या डोक्यात बसतो अरे असेच झाले म्हणून. तर ज्यांना असे बरे लोक उदय मेंबरेसारखे लोक ज्यांना बरे येतात त्यांना आणि अशा विषयावर बरे येतात की सगळ्या समाजात ते बऱ्या भाषेनं त्यांचा मेसेज पावतात. उदय बाबाची आणि एक कादंबरी आता येता कातर रे भाजी म्हणून आबे फारिया आबे फारियाचेर ताजेर कादंबरी चालू आसा हे जाल्ली आसता पुराय जाल्ली आसा. तर अशें हे साहित्य गोंया मुखार येत आसा. आणि एक गजाल म्हणल्यार कोंकणीतलें साहित्य आज संवसारभर पावलें. आतां तुमकां खबर आसा दामोदर मावजाक ज्ञानपीठ मेळ्ळा, पयलीं रवींद्र केळेकाराक मेळिल्लें. म्हणटकच तोवूय प्रवास सुरू जाल्लो आसा. म्हणटकच कोंकणी साहित्य हे कशेच प्रकारे कमी ना. आनी जेन्ना तुमचे सारके मनीस वाचतात तेन्ना कळटा की खरेंच हे कोंकणी साहित्यान दम आसा म्हणून. आनी ती गजाल तुमी सारके वाचकां कडल्यान कळटा. तर म्हाका आनी एक आतां नाजूक प्रस्न विचारपाक जाय. आमी गोंय पळय आसा तें गोंयची दिका वेगळीच जाल्ल्या. आज जे राजकीय वातावरण आमी पळयतात आनी तें वातावरण तुमी सरकारी सेवेंत आसतना पळयलां आनी कितलीं वर्सां तुमी पळयत आसात सरकार कसली बदल्ली त्या प्रमाणे तुमचे पोस्ट बदलत गेले. तुमी आदले मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे हांचे बरोबर काम केलां. तुमी वेगळे वेगळे सेक्रेटरी सचिव म्हणून काम केलां. हे सगळें पळयलां. आतां म्हजे सारको मनीस जाका दिसता की गोंय पळय आसा तें गोंय सुंदरच उरचें आदली सारकें आनी ताका एक वेगळी दिका मेळची. आनी गोंयकार पळय आसा ताणें खऱ्या अर्थान गांभीर्यपणान सगळे गजाल करता आसतना आपले जिणेचो उत्सवूय ताणें घडीत रावचो अशें म्हाका दिसता. तेन्ना तुमी एक असलो अनुभव आसा तुमकां कशें दिसता ही दिका कशी मेळची गोंयांत? माझा अनुभव याच्या विषयी असा की जेन्ना एक फाटल्या 10-15 वर्षां पयले हांगा तुमचं लँडचो इश्यू असलो म्हणजे लँड कन्वर्शन मोठ्या प्रमाणात हांगा सुरू झाले तेन्ना हांगा एक मुवमेंट सुरू झाली. आमचो ऑस्कर रेबेलो वगैरे आमचो गोवा बचाव आंदोलन आमचो फ्रेंड आमचो सतीश सोनकय असलो तेन्ना हांव पळयलें तुमची मिटींग आझाद मैदानार वगैरे आसतली. हांव 2-3 मिटिंगेक भायर वर्षा बूक स्टॉलाक रावन हांव आयकलें भाशणां. तेन्ना हांव जें पळयलें ना की तो एक इम्पॉर्टंट इश्यू असलो आनी त्या इश्यू खातीर सगळे लोक रस्त्यावर येयले. आणि ज्या नेटानं ऑस्कर रेबेलोनं सगळें सांगितलें सतीश सोनकान सांगितलें लक्षात घ्या ते म्हाका इतले माझ्या मनाक भावले की ह्या लोकांक कळता हे की जे चालला ते सारकें ना आणि त्यांनी रस्त्यावर येऊन तो रेजिस्टन्स दिलो. आता मागीर परत ऑस्कर रेबेलो याच्यात गेलो. आत्ता सध्याच्या काळात पॉलिटिकली ना पण एक मनीस म्हणून येऊन तुमचो जो मनोज परब आहा मनोज परब जेन्ना सांगता लोकांक की गोंयकारांनी सेल्फ रिस्पेक्ट आमचो सांबाळून दवरपाक जाय तर तो जेन्ना हे म्हाका सांगता तेन्ना आय रिलेट टू हिम. म्हणजे तेन्ना म्हाका दिसना की हांव भायलो म्हणून तो मायग्रंट लेबरांच्या अगेन्स्ट उलयता पण म्हाका दिसना हांव मायग्रंट किंवा हांव भायलो म्हणून. मनोज परब म्हाका म्हाज्या मनात आहा ते उलयता अशें फिलींग म्हाका येता. रमेश गौस हांव मायनींग सेक्रेटरी आसलो. रमेश गौस एक फावटी म्हाका मेळपाक येलो. रमेश गौसाक दिसलें की अरे ह्यो मायनींग सेक्रेटरी म्हणजे मायनींगचो सेक्रेटरी म्हणजे ताचो कोत्र बरोबर. हांव तांकां म्हाजे कडेन मराठी उलयलो तो यो बसा म्हणलो उलयलो आनी त्या 15-20 मिनटात तो वचताना उठून उबो राहिलो आनी ताका म्हणलो अरे बाबा म्हणलो तुज्या सारको इतलो सज्जन मनीस म्हाका मेळूं ना म्हणलो तूं म्हाका एका शब्दान म्हाका कितें हे करूं ना तूं म्हणलो म्हाज्याशी कसलो क्रॉस करूं ना म्हणजे तुमचो कॉदीक तो जावूच ना तो साद्या गजालीन म्हाका हे अशें चल्ला तशें चल्ला म्हणजे मायनींगचें सारकें चालपाक जाय अशें तो साद्या पद्दतीन उलयलो आनी तो जे कितें उलयतालो त्या सगळ्या गोश्टी कडेन हांव एग्री जाता. तर हे कितें जाता खूब दीस तुमी एखाद्या प्रदेशात रावल्या उपरांत त्या समाजाशी त्यांच्या प्रश्नाशी सगळ्या कडेन तुमी आयडेंटिफाय जाता आनी मग जेन्ना तुमी आतां म्हणटा तशें हे मोरल इथिकल जे डिक्लायन आहा तो त्याचो त्रास जाताच. त्याचो त्रास जाताच म्हणजे त्याच्यात हांव म्हणू शकना की हांव भायलो मनीस म्हणून म्हणजे भितरल्या मनशाक जो त्रास जाता तो म्हाका जाता. भायलो भितरले हे प्रकार पळय आसा ते भौगोलीक आसा. तुमी शेजारचे हातूंतले खरें म्हळ्यार जर शेडेगोबा म्हणटा की कोल्हापूर पासून जेन्ना पयलीं व्हडलें गोंय आशिल्लें पळय कोकण आसा पळय तें कोल्हापूर लागींच आशिल्लें तशें तुमी भायले न्हीच. आनी भायले केन्ना जाता जर तुमकां गोंया विशीं कांयच आपुलकी ना गोंयाक फक्त कितें मेळटा तेंच तुमी घेवन वतले जाल्यारूच भायले न्ही. तशें आमचे गोंयकारूच कितले आसात आतां आमचे राजकारणी तांकां गोंयकार कशें म्हणटले
तांकां गोंया विशीं प्रेम ना कांय ना तांकां प्रेम आसा फकत गोंयकारांक आनी गोंया भायले जे कोण लोक आसा मतदार म्हणून वापरप आनी आपलीं बोल्सां भरप हें अशें आसा आनी तीं बोल्सां भरले उपरांत ते कॉदीक जातात आनी ते कॉदिकां सांगत रावतात लोकांक आनी लोक ताचे फाटल्यान धांवतात अशे हो प्रकार म्हणटकच आमकां जो कोण गोंय सांबाळटा गोंय विशीं ताका आपुलकी आसा तो हो गोंयचोच जावन आसा ही गोंयची आयची परिस्थिती आसा आतां आमकां कळटा की गोंय खंयचे दिकेन वता कितें वता आज प्रत्येक दिसा एक वेगळी वेगळी गजाल आयकूंक येता आनी तातूंत जशें तुमी म्हणटात पळय मनोज परब सारकी जे तरणाटे आसा हांव खूब जाणां भुरग्यांक मेळटा युथांक मेळटा म्हाका एक 4-5 लोकांनी सांगलें युथान ना आमी RG म्हणून रिव्होल्युशनरी गोवन म्हणटकच आमी जेन्ना विद्यार्थी चळवळीन आसताले तेन्ना आमचे भितर तो एक स्पार्क आशिल्लो आमी रिव्होल्युशनरी आशिल्ले आनी आज काला प्रमाणे आमी गेल्यात पूण आतां विद्यार्थी चळवळी खंय उरूंकूच ना तुमी पळयल्यात तुमी जेन्ना RTOन बी आसताले पळय तेन्ना आमचे खंय खंय मोर्चे चलताले तर अशी ही गोंयांत परिस्थिती आसा ही परिस्थिती कशी मुखार वतली कितें वतली दिसना पूण म्हाका दिसता तुमचे सारके कांय लोक जे सरकारी सेवेंत आसात तांचो गोंयचेर परिपूर्ण अभ्यास आसा ताचो फायदो गोंयकारांक जावपाक जाय आनी जितलीं वर्सां तुमी गोंयांत रावले आतां तुमी मुखारी गोंयांतूच आसतले कित्याक म्हजे सारक्या मनशाक दिसता की तुमी गोंयांतूच आसूंक जाय गोंय तुमची आतां सेवा मुक्त जाले उपरांत गोंया भायर वचूंक जाय अशें न्ही ताजें फाटलें कारण कितें आसा तुमी गोंयच्या सुखदुख्खां कडेन एकदम समरस जाल्ले आसात आनी हातूंतल्यान म्हजे सारको एक लेखक साहित्यीक तुमचे कडेन येता कित्याक तुमचे कडेन वाचन खूब आसा तुमी म्हजे कांय गजाली वाचतात तेन्ना म्हाका कळटा की अशें जेन्ना प्रगत वाचक आसता तेन्ना हांवें बरें बरोवपाक जाय अश्यो गजाली खुबश्यो गजाली घडटात तर असो गोंयचो प्रकार आसा समजा तुमी मुखार गोंयांत आतां सेवा निवृत्त तुमी जाल्यात अशें पूण तरी पूण तुमी सेवेन वतलेच कित्याक तुमची सारकी जशे पळय योग्य लोक योग्यतेचे लोक आसात पळय तांकां गोंयची खूब गरज गोंयांत खूब गरज आसा तेन्ना तुमची खंय तरी परत सेवेत येतलेच आनी अशे वेळाचेर तुमकां गोंयांत दवरप अशें जर तुमच्या मुखार समज एक प्लॅनिंग आयलें की गोंय आतां 2022 जेन्ना हें जाता नवें सरकार येता त्या सरकारान तुमकां समज सांगलें म्हणजे सारकें मनशान सांगलें की हवालदार साहेब तुमी आतां गोंयांक एक दिकत दिवपा सारकी पॉलिसी करपाक जाय जाल्यार अशी एक थोडे पॉलिसी कितें करूं येतात ज्यो तुमचे तकलेन आसात एक जसो हांव तुमकां सांगितलें की मोरल इथिकल डिक्लायन जो आसा तेच्या बरोबर एक दुसरो डिक्लायन म्हाका गोंयांत दिसता म्हणजे गेल्या फाटल्या 30-40 वर्षांत तो म्हणजे रिडींग हॅबिट्स जाल्यार कितें आमचे जे यंग भुरगे आहा ते तशे सिंपल हांगाच्या कल्चरल बॅकग्रावंडात ते सिंपल आहा पण त्यांची वाचपाची जी हॅबिट आहा म्हणजे पर्टिक्युलर आता त्यांनी न्यूजपेपर वाचपाचें बंद केलं आणि आमचे ऑलमोस्ट 50% पॉप्युलेशन हे बिलो 35 इयर्स आहा ऑल ओव्हर इंडिया पण गोंयांतय तशेंच आहा तर ते न्यूजपेपर वाचना मॅगझीन वाचना आणि ओरिजिनल बुक्स असतात ते पण वाचना आता जाता कितें त्यांचे टोटल कॉन्सन्ट्रेशन हे डिजिटल मिडियावर असतं तुम्ही ज्या का सोशल मिडिया म्हणता ते फेसबुक आणि व्हॉट्सअप आणि हे आणि जाता कितें जे डिजिटल मिडिया फेसबुक ह्याच्यावर जे कितें येता ते सगळेच काय खरें आसना आणि ते थोडेशे एडिक्टिव्हय आसा इंटरेस्टिंग आसता खुबशी सॉफ्ट पोर्नोग्राफी पण त्याच्यात आसा तर ते सगळे भुरगे त्याच्या कंट्रोला खाली येतात आणि जाता कितें तुम्ही जर तशा कंट्रोलात गेले की तुमची जी विचार करपाची जी शक्यता चिंतन करपाची जी वृत्ती आहे ती कमी जाता आणि जर गोंयकाराक चिंतन करपाची स्वताच्या आयुष्यावर स्वताच्या समाजावर आणि ह्याच्यात म्हाका एकच दिसता गोंयकाराक आत्ता ह्याच्या पुढच्या काळात 2 गोष्टींची गरज आहे असे एक फिलॉसॉफर म्हणून अशें सांगना एक ऑर्डिनरी मनीस म्हणून 30-40 वर्सां हांगा रावता म्हणून सांगता तुमकां 2 गोष्टी प्रिजर्व करपाक जाय एक म्हणजे हांगाचें नेचर आणि दुसरें म्हणजे कल्चर तुमचें कल्चर स्ट्रॉंग आहात त्याचे तुमचें बॅकग्रावंड आसा पण ते आता प्रिजर्व करपाची गरज आहे आणि नेचर पण तुमचे गॉड घेऊन इतले बरे आहात ते जर प्रिजर्व झाले ना आणि हे दोन्ही गेले तर मग तुम्ही जे गोव्याविषयी तुम्ही जे अशी बंगार भूमी असे जे म्हणता ते उरचे आणि त्याचा विचार आम्ही ना पण तरुण लोकांनी करपाक जाय आमकां गोंय भंगार भुमीनी भांगर भूंय जावपाक जाय जे आज भंगार जायत चल्ला आणि तुम्ही जी आस्त वगड्या आतां उक्तायले पळय
ताका लागून म्हाका दिसता आमी कोंकणीन म्हणटा तुमच्या तोंडात साखर पडूं, हांव नकळो तुमकां डायबेटीस आसा काय कितें ती आसा, पूण तरी आसतना हांव म्हणटा तुमच्या तोंडात साखर पडूं आनी आमकां जें एक गोंय घडोवपाचें आसा, जें आतां नवी वेंचणूक जावन नवें सरकार आनी नवें आसतलें त्या वेळाचेर आमकां खुबश्यो गजाली करपाच्यो आसा. तातूंत म्हजे सारक्या मनशाक तुमचें सहकार्य जाय आनी आज तुमी हांगा येवन तें सहकार्य दिवपाचें आमकां उतर दिलां आनी तें उतर फक्त सादें न्हय, तें उतर जांकां आपल्या जिवनाचो उत्सव घडोवपाचो आसा त्या गोंयकारांक दिलां आनी त्या खातीर हांव तुमकां गोमंतक टीव्हीच्या वतीन आभारी आसा. तुमी हांगा आयले आनी एक बरो कार्यक्रम करपाक तुमी खुबशे विचार मांडले, तुमकां हांव धन्यवाद म्हणटा. तर इश्टानो, तुमी पळयलां आसतलें एक हवालदार लेगीत व्हडले व्हडले पदाचेर पावून गोंय घडोवपा खातीर कशे कशे तरेन आपलें योगदान दितात. दौलतराव हवालदार हे खूब विचारवंत जाका आमी म्हणूं येता अशे तरेचे खूब वाचन करतात, खूब सिनेमा पळयतात आनी सकारात्मक नदरेन पळोवन आपले जिणेचो उत्सव घडयतात. आनी हो जिणेचो उत्सव आमकां गोंयकारांक जाय आनी प्रत्येक गोंयकारान ह्या मुखार आपले जिणेचो उत्सव कशे घडयतले हें पळोवंक जाय. म्हाका एक याद जाली म्हणून सांगता. जेन्ना जेन्ना दौलतराव हवालदार फोनाचेर म्हाका मेळटात तेन्ना म्हाका विचारतात, आरे तूं खंय वचूं ना? आतां म्हाका प्रवासाचो खूब आवड, पूण आतां कोरोनाक लागून हांव गोंयांतूच आसां. चडांत चड हांव फाटीं वचून आयलो, दुबय वचून आयलो, त्या उपरांत खंयच गेलो ना. तर तागेलो म्हणपाचो हें आसा की तूं खंयच्याच पक्षान गेलो ना, कित्याक आज उठलो सुटलो खंयच्या ना खंयच्या पक्षान वता. काल ह्या पक्षान आशिल्लो, आज दुसऱ्या पक्षान गेला. प्रत्येक जण वचत आसा, हो गेलो तो गेलो तो गेलो. आनी तेन्ना तांकां प्रस्न पडटा हांव खंयच वचनासतना हांगा एकठांय कसो उरला म्हणून. एक वचपाची गजाल सांगता. तर हाजेर हांवें म्हजी बरकारी बरयल्ली. वचप म्हणटात पळय, प्रवासाक वचप, हें वचप आनी पक्षान वचप. हांवें ताजेर एक बरो कॉमेंट मारिल्लो. हांवें वचूंक सोदता, खंय वचूं? तर वचून हांव म्हजे पांडुरंग मडकयकाराक वचून मेळ्ळो. तो व्हील चॅराचेर बशिल्लो, कित्याक तो अशें कसले तरी एका मिशनाचेर ताका कितें तरी प्रॉब्लेम जाल्लो आनी ताका खूब गुळयो लागल्यो आनी तो व्हील चॅराचेर आसा अशें कितें तरी हांवें आयकलें. आनी ताका विचारलें, आरे हांव वचूंक सोदतां, खंय वचूं हांव? तर ताणें सांगलें, म्हाका विचारूं नाका, तूं वास्को वच. म्हळें वास्को हांव वचूंक खूब तें पावलो ना. ना थंय मिलींद पळय आसा ताका वच, तो तुका सांगतलो खंय वचपाचो तो. आनी ताणें म्हाका सांगलें, तुका खंयच वचपाक जाय मरे आनी खंय वचन दिसता, सुखान जगपाक जाय मरे, जिणेचो उत्सव करपाक जाय मरे, मागीर तूं अशें कर, तूं आमच्या पक्षान यो. आतां खंयचो पक्ष हें तुमकां खबर आसा. खंयचोय जरी पक्ष आसलो तरी खंयच्याच पक्षान बाकीचे वतात म्हूण हांवेंच वचूंक अशें जाय अशें कांयच ना. म्हाका हांगाच रावूंक जाय. तुमकां येवकार दिवपा खातीर कोदीक गोंयकार जे तुमचे मुखार आयला कार्यक्रम घेवन जिणेचो उत्सव घडोवपा खातीर वा जिणेचो उत्सव घडोवपा खातीर आमकां हांगाच रावपाक जाय. तुमी खंयच वचनासतना हांगाच रावात आनी कोदीक गोंयकार जिणेचो उत्सव हे कार्यावळीक पळयत रावात. देव बरें करूं.